Just imagine. Just imagine. Just imagine. आता एक न्यू ट्रेंड येयला, नवो ट्रेंड. कितें जालें न्हू, काय सर्गेस्त मनोहर पर्रीकराच्या नांवान बिलां फाडप. न्यू फॅड. पर्रीकर आसतना पर्रीकरान तशें करपा लायिल्लें, पर्रीकरान अशें आपणाक सांगलेलें, पर्रीकरान तें एप्रूव केल्लें, आमकां खबर ना तेणी एप्रूव केल्लें. पर्रीकर आसतना तशें करपा. अरे जो मनीस ना तेजेर आनी कितें तुमी बिलां फाडटात न्ही. तुमच्या क्लोज कॅबिनांनी तेन्ना कितें मिटिंगो जाताल्यो आनी कोणाक कितें एप्रूव केल्लें आसतलें तें आमकां कशें कळटलें आनी आमी कशें बिलीव करपाचें. कित्याक सांगपी मनीस जितो आसूंक जाय न्ही. मायकल लोबोन हेंच केलें, पर्रीकराच्या नांवार बिलां फाडल्या हें एकदां न्हू दोन फावटी. कोणाकूय एकदां तूं घालता न्हू काराक, दोन फावटी बिलां घालप. जे गोवा मायल्साक परवानगी स्टार्टिंग दिल्या तो आमचो लिडर ना आयज मनोहर पर्रीकर. चालू आहा ती बंद करपाक जायना. अंटील अनलेस सुप्रीम कोर्ट बंद करता, हायेस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया. पॉलिटिशनान पॉलिटिकल पार्टीन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीचे हेडान बंद करप ना. हांव मनोहर पर्रीकर आमचो गुरू म्हणून मानता, हांव आयज पासून मानता. येस, तेणें म्हाका खूब वस्तू शिकयल्ल्यो आहा. हांव तेजोकून व्हडलो जाणवार न्हू, पूण जे डिसिजन त्या टायमार जालें ते चुकीचें डिसिजन म्हणून आमी मान्य करपाक जाय. आनी म्हाका दिसता सगळे लोक आमच्या आमदारांनी पासून मान्य केलें की आयज पासून मायनींग चालू जायना. 2012ची गजाल आनी आयज आमी 21 पावले. मायकल लोबोक 2021च्या पयल्याच म्हयन्यान कोण चावलो काय? असं कितें उलोवपा लागला मरे आतां. त्या सायडीक कितें जालें काय नेहरूचेर घालतात आनी ह्या सायडीक गोंयान कितें जालें काय पर्रीकराचेर घालतात. म्हणजे नवो एक असो ब्लेम गेम सुरू जाला. मागीर खंय कितें जालें, मायकलान अशें म्हटलें पळय, पक्षान खंय मायकलाक समजयलो, काय समज दिली, समजयलो आनी समज. त्याच रातये मायकलाची ट्यून चेंज मागीर. मनोहर पर्रीकराचे अगेन्स्ट आमी उलोवंक ना आनी उलोवचें ना. जे कितें सत्य आहा तें आमी उलयलां अबावट गोवा मायल्स ऑर एनी अदर इशू, बट इट इज नथींग अगेन्स्ट इट. सी वॉट हाव इट इज बीइंग शोकेस्ड इज द क्वेश्चन. No, I was not there for that. I was spoken in right intention. We were not. Against Manoj. No, I was not there for that mining thing. But then I'm you just have asking. to see what I've spoken. You see the entire statement. When there are some media people who do the cut paste. When you do a cut paste, it becomes like as if I've spoken something against. काही मीडियावाले खंय स्टेटमेंटाचे कट पेस्ट करता खंय. म्हणजे वा आपूण उलोवूच ना अशें म्हणूंक सोदता. म्हणजे आतां मिडियाच्या नांवार बिलां फाडप, पर्रीकराच्या नांवार फाडून जाली, आतां मिडियाच्या नांवार बिलां फाडप. मायकल तुका कितें जालें, आमी तुमच्या भशेन. Just imagine. एक मिनिट, सीएम येता, सीएम. पळय त्याचा फोन स्विच ऑफ मरे, तरी तो कोणाकडे उलयता सीएम आतां. पळया खरोच फोन स्विच ऑफ काय ना, तो फोन मारता सीएमाक फुड्याच्या फुड्यानूच. आभा कसलो कॅटिस्ट पळय, फोन दवरलो सोमतो. सर एक मिनिट सर. भितर ते आनी भायर हे जीव खावपाक रावल्या सामको. सीएम गव्हर्नरान खूब व्हडली स्पीच दिली. इतलो टायम घेवपाक जाय नासलो न्हू गव्हर्नरान. गव्हर्नर कितें सांग, बेगीन सांग. गव्हर्नर कितें? त्याचो रायटीचेर हांव उलयना. ओके, ना उलयल्यारूय बरें रे, कित्याक तुजें आनी फाटीं त्या गव्हर्नराचें कुफसांव जाल्लेलें न्हू. नाका सीएम नाका, गव्हर्नराचेर उलोवपाची गरज ना. ह्या असेंब्लीन आमी पळयलें की सिनियर मेंबर लायक रवी, दिगंबर हे मस्ती करपाक लागले. रवी पावसकराक बी असेंब्लीन कितें विचारता, गार्डनान कित्याक गेल्लो, कितें करपाक गेल्लो, कितें करतालो कोणा कडेन, कितें म्हणून विचारता. हें योग्य दिसना. त्या खातीर तेंच्यांनी खंय तरी रूल आनी हे तें वाचपाची गरज आसा. पयस फर्स्ट टायम तुवें गरज आसा अशें म्हटलें सीएमाक. कित्याची तरी गरज आसा अशें म्हटलें. कित्याचें जायना तें, पण गरज आसा अशें तुवें म्हटलें तें इम्पॉर्टंट. थँक्यू. मायकल पळय वयता पळय हात दाखोवन गेला.
आज म्हटल्यार काँग्रेस MLA हवय दिगंबर कामत येता हवय. दिगंबर बाब बरें न्ही? दिगंबर मास्क घातले जाल्यार सारकें उलोवपाक मेळना. मास्कान आवाज कमी येता. मास्कान मरे असो आवाज उठोवप कसो? मास्क देवय आनी आवाज उठय मरे बेश्टच निमता मास्काची. आतां कोळसो कोलाचेर तुमी तुमचे सरकारा कडच्यान तुमचे कितें एक्सपेक्टेशन सरकारा कडच्यान तुमकां कितें एक्सपेक्ट करता तुमी? हांव सोदतालो कोलाचेर कितें मेळटा काय म्हणून. ओ तुमी 30 मागलेले न्ही पयलीं? तें काय म्हाका मेळूना. हाऊ मच यू गॉट देन? दे एग्रीड फॉर 3. ओहो म्हणजे अरे तुमी रॉंगली बरं का. तुमी 30 दीस असेंब्ली सेशन मागलेलें पण तुमकां मेळ्ळी फक्त मेजून 3 दीस. यू आस्क फॉर 30 यू गॉट 3. बरें दिगंबर जस्ट इमॅजीन पळयता काय ना? म्हणजे लेटस्ट व्हिडिओ पळयल्लो म्हाजो जस्ट इमॅजिनाचो. तुगेलें तें गांजा कितें तें. अरे तो व्हिडिओ मरे तो खूब हिट जाला. खूब जाणांनी पळयलो. भरपूर हिट जाला. कितलो व्हायरल जाल्यार तो शी भयंकर. बरें ह्या फावटी असेंब्ली सेशना वेळार हांवें नोटीस केला की असो लुइजीन फालेरो ह्या फावटी खूब एजड सो जाणटो सो दिसलो. खूब टायर्ड सो दिसलो. विच इज अ गूड सायन अशें म्हाका दिसता. तुका गुड न्यूज ही रवी BJPन ऑलमोस्ट गेल्ल्यान जमा. सो तुय बी हांव गरज पडली जाल्यार कोणाक गरज पडली तुका काय तांकां? ओके बाकी ऑल गूड मरे दिगंबर एवरीथींग इज गूड न्ही? नो प्रॉब्लेम. व्हेरी गूड बरें आसलें आयकून. मिलिंद संकल्प बेस्ट न्हू रे? संकल्पना सगळ्यांत बेस्ट. संकल्पना सगळ्यांत बेस्ट. संकल्पना सगळ्यांत बेस्ट. मातशें टायमपास रे. हे असेंब्लीन टायमपास करता म्हाका करूंक कळना टायमपास. फाटल्या एपिसोडान आमी तुमकां दाखयल्लें की CM सायकल चलयता. जाल्यार निलेश काब्राल 2 व्हिलर घेवन कितें तरी 8K बिटके 4K 3K मारूंक सोदता. आता काब्राल आणि CM 4 व्हिलर घेऊन भोवपा लागल्या. अच्छे दिन येले कितें दोगांचे. पेट्रोल म्हारग जाला म्हणून दोघी आता सगळे बरोबरच असेंब्लीन येतात खंय. 82 रुपया लिटर जाले न्ही रे पेट्रोल आतां मेरेन. सद्या सॅटर्डे आयचो दीस 30 जानेवारी. आनी हो एपिसोड सोंपता म्हटल्यार 90 रुपया तरी शुवर जातले. पेट्रोल 100 रुपया लिटर जातले पळय न्ही ज्या दिसा त्या दिसा आमी सेंच्युरी सेलिब्रेट करुया. आमी गोंयकार दूख आनी सूख कितें आसूं सेलिब्रेट करपाचें. अरे बरो मरे. अरे बाबा आय एम टेकिंग CM फॉर रायड विच आय ऑलवेज टेक. हांव सरकार चलयता. हांव गाडी चलयता मरे. भियो नाकात हां. आय एम टेकिंग इनिशिएटिव्स ऑलरेडी ऑल्सो. हांव गाडी रस्त्यार चलयता कारण हांव सलमान खान न्हू. अरे हाडसो आपुणूच वयर सकयल कसो येता. अरे हाडसो आपुणूच वयर सकयल येता वता. इट्स कमिंग अप कमिंग डावन. सेम सीट बेल्ट घाल सीट बेल्ट नाल्यार मोवीन फायन मारतलो. राव मातशें हांव म्हाजे प्रेयर्स म्हणटा देवा बरे भशेन आमचे जावं देवा. हांव गाडी बरी चलयता रे डोंट वरी. फक्त खंयचे गियर खंय घालपाचे ते सांग काब्राल. तूं सांगता तशी गाडी चलयता. आयज पर्यंत तूं सांगता तशेंच करता हांव. सांग तूं गाडी कशी चलोवपाची. CM तुका जाय ती गियरां तूं घाल CM. फक्त ते रिवर्स गियर ते घालूं नाका कारण ते तूं सदांच घालीत आसता. बाकी खंयचीय गियरां घाल केन्नाय. अशें पावले रे बाबा बरे भशेन. देव पावलो. थँक्यू देवा. थँक्यू सो मच. Just imagine. दीपक बाब सगळ्यात चड पेट्रोल कोणें वाडयलें आयज मेरेन? आमच्या सरकारान. त्या बद्दल तुमचें अभिनंदन करता हांव. आनी तुमचें सरकार
अशें खंय कितें अखिल गोवा संपूर्ण पेट्रोल टाकी भरो योजना काडटा खंय म्हणजे गाडयेन पेट्रोल भरपाक आमकां सरकार आतां EDC मार्फत लोन दितले पेट्रोल लोन भरपाक तुमी अशे इन्स्टॉलमेंट कशे बसयतले 3 इन्स्टॉलमेंट 4 इन्स्टॉलमेंट 5 आणि 6 असे प्रत्येक म्हयन्याक इन्स्टॉलमेंट बसयतले. पेट्रोल लोन घेवपाचें काय हावजींग लोन घेवपाचें रे हांव कन्फ्यूज जालो मरे आतां हे बारीक मनशाक काबार करप हेंच सरकाराचें काम न्ही दीपक बाब. हय लोकांक चेपणांक घाला 82 रुपया लिटर पेट्रोल म्हणजे लोकांचेर प्रेशर मरे. लोकांचेर प्रेशर न्ही हो. प्रेशर न्ही हो बरें आमचे 15 लाख काय अकाउंटार येयलेच ना केन्ना लास्ट मेरेन पण म्हयन्याक 15,000 घर खर्चाक सुद्दां आतां पावना मरे कितली म्हारगाय. लोक हॅपी. तरी लोक हॅप्पी सामकें शुअर तूं सामको 82.53% शुअर आहा तूं. आतां आनी कितें म्हणपाचें कितें उलोवपाचीच परिस्थिती ना. मंत्री सांगता तसो रस्तो करप आमदार सांगता त्याच एरियेन उदक सोडप. मोठी जबाबदारी आसा PWDच्या इंजिनियराचेर. ही केदी जबाबदारी तर ती. तूं म्हणटा एप्रील मेरेन सगळे रस्ते हॉटमिक्स जातले. आतां खरें देवाच्यान सांग रस्ते हॉटमिक्स केन्ना मेरेन जातले गोंयांत. तर 31 जानेवारी 31 जानेवारी म्हणजे फुडल्या वर्साची 31 जानेवारी मेरेन म्हणटा मरे तूं हॉटमिक्स सगळे रस्ते हां आनी तूं आमकां पिल्ला येता की अंदू एप्रील मेरेन म्हणून म्हणजे सारके इलेक्शनाक 2 म्हयने म्हटल्यार सगळे हॉटमिक्स करून दितले ते सच्चेच न्हू तुमचें. मरे मायनींग सुरू जावपाक चड टायम लागता अशें तुमकां दिसना. ना ना टायम हो लागतात. आणि कितें सावड्डे आमदार जावन तूं अशें म्हणटा जाल्यार आनी कितें उरलां रे. Just imagine. मित्रांनो ह्या फावटी असेंब्ली सेशन बसून पळयलें जेन्ना जेन्ना पळयलें पळय विधानसभेचें कामकाज पळयल्यार म्हाका अशें दिसलें की हांवें आतां जस्ट इमॅजीन बंद केल्या बरें. म्हाज्या आयुश्यांतली सगळ्यान कॉमेडी आनी कॅज्युअल असेंब्ली सेशन हांवें पळयली ती ही आं सामकें एकदम घरा कडेन येयल्ल्या भशेन मरे म्हणजे कॉलेज कॅन्टिनान बी वचोन गजाली तशें मरे असेंब्लीन सामकी एकदम मोस्ट कॅज्युअल म्हणटा पळय. म्हणजे कितें करता जाणा हेंच्यांनी कितें केलें दीसभर मरे असेंब्लीन हे कॉमेडी करप टायमपास करप आनी रातचे मागीर 2:30 मेरेन सकाळचे फांतोडचे 2:30 मेरेन असेंब्ली सेशन घेवप. मंदिराचो आवाज मातसो कमी जाला. आवाज परत सांग. सभापती महाशय उत्तर सभागृहाच्या पटलार दवरला. जे शिवाचे पुतळे लायल्ले आसा तेका जवळ जवळ ते शिव ते शिव तू सांगू शकता शिव ते आता ते हय ना हांगा शिव म्हणून खंय मेन्शन ना. ब्युटिफिकेशन हे ते ब्युटिफूल जाला आनी हें जालें तें म्हणटा म्हणून तुका पावला. हय स्पीकर सर. हां ऑनरेबल एमएलएन जो प्रश्न विचारला हांव ते पावलां. हांव ते खूब फावटी पावलां. कितें करपाक? आनी खूब फावटी हांव येता कितें करपाक गेलो रे कितें करपाक हांवें ते PWDचें कितें आहा तें करपाक काम. हांव थंय पावलां तेन्ना हांव MLA मिनिस्टर नासलो आं. तेन्ना हांव पावलां पयला बरें काम जाल्लें आसा. कितें तें खंयच्या वर्सा तूं पावलो थंय. हांव जवळ जवळ 2018 बारांक. 17 हांव पावलो. आं 12 पावलो मरे तूं. 12 पावला 12 पावलो मरे तूं. मेंबर आतां धरुया आमचो बाब सुदीन तो 5 लाख 60 लाख कितले दिवंक शकता मनीपालांक विचार ताणें कितले दिल्या खंय 60 लाख कितले दिले ते तुमी बरें नाशिल्लें आतां हॉस्पिटलाक पेमेंट कितले केला. आं मागीर हें गरीब लोकांक दारांक जाय प्रशासन सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत पावपाक जाय रोखडे. ना ताका सांगता रिक्वेस्ट आसा मान्य सभासदांनी फाटी घेवचें फुडें आमी विचार करता. हांव फाटीं घेयना तुमी डिफीट करा नो प्रॉब्लेम. कित्याक करता मेंबर नो डिफीट कर तूं जालें घाल एका are you to withdraw? नो. No. So the resolution now will be put to the vote of the House. घाल वोटिंग. Please stand those who are in favor. स्टँड खंय कोण सोड Are you withdrawing?
नो Okay. Those in favor will say ayes. Hello. Wait. You cannot do this way. You have to stand and reject. I want A to resolution cannot be Please sit down. permitted this way. Please sit down. Resolution नाही मातसो सारको वाद. काल आमचा प्रश्न तसंच घेतला नाशिल्लो मातशी मिस्टेक माझ्याकडे झाली आहे तुमच्याकडे मिस्टेक झाली कडे मातशी लक्षात घेऊची अगेन्स्ट आणि किती आसा? गरीब लोक उबो राव. तूं एगेन्स्ट गरीब लोकांच्या Sit down. तू उबो रावपाक. गुड तूं एगेन्स्ट सुदीन एगेन्स्ट सुदीन एगेन्स्ट आतां कळ्ळें लोकांक कळ सांगपा बरें लोकांक सांगपा बरें चर्चिली लोकांक सांगपा बरें चर्चिल गरीब लोकांचे एगेन्स्ट म्हणून हां सारकें सांगप तें सारकें सुदीन मोठ्या लोकांचो So, काय खबर ना तें चार वळेतलो पुलीस कंप्लेन ऑन लँड ग्रॅब जाल्ली आसा सरकार कितें करतलो काय सगळे ह्या बीजेपीच्या वॉशिंग मशिनान घालतलो तें सांगू न्ही अँड वेर थिंग्स हॅव गॉन रॉंग गव्हर्मेंट इज पुटिंग इट इन टू द बीजेपी मशीन वॉशिंग मशीन म्हाका स्पीकर सर कालांगूत आसूंक शकता आसात कालांगूत मरे तें शेतां ऐक रे मत उलय नाक रे तूं संवय जाली तुमकां घालपाची माते डिसायड कितें करचें पडटलें स्पीकर सर वॉशिंग मशीन इलिगॅलिटी आय एम ऑन माय मशिनाचो उल्लेख करीत आहा Speaker, sir. बीजेपी वॉशिंग मशीन म्हणटा Speaker, sir, I am on पॉइंट my ऑफ feet, ऑर्डर आहे sir. हिंगा पॉइंट ऑफ ऑर्डर Speaker, sir, I am on my feet. वॉशिंग मशीन म्हणत Speaker, आहा sir, I am on my स्पीकर feet. सर Tell him to sit down. आय एम टू Speaker, इन्फॉर्म sir, I am on my मेंबर feet. की I am ह्या on my पयलीं feet. तो त्या Taga वॉशिंग बस मशीनानूच आहलो भितर ताका बस ताका दिता. वॉशिंग मशीनातून भायर काडलो आमी Speaker, sir, मातसो बस दिसा. सजमान घेवचे One minute. आमी Speaker, सगळे sir, कलीग मातसो मंत्र्याक बस दिसा. वॉशिंग बस मशीन दिसा. बीजेपी कितें ते नाकाल्ले He is not allowed to talk. I am on my feet. फाल्यां तो बीजेपीकूच जॉईन Speaker, जातलो sir. Speaker, sir. जायना sit. Speaker, sir. मागीर वॉशिंग मशीन सारकें आसतलें Speaker, sir. खंय तरी बरोच लास्ट स्पीकर सर लास्ट 4 दीस म्हाका दिसता बरोच चिमटो पडला स्टेटमेंट चेंज जावंक लागले परत पयलीं ताणें 2 स्टेटमेंट आशिल्ले मागीर 2 दीस बंद जालो आज उलोवंक लागला इतलेच तुका सांगपाचें फिगर दी मरे फिगरच दी फिगर कितले पैसे पडते दिले पैसे पडते दिले म्हणून तुम्ही रिप्लाय दिले ते एकट्याकच दिला पैसे आम्ही Honorable Minister, please reply to me. स्पीकर सर One minute. म्हजो रिप्लाय करून आवडता नाही काय करे ए दिगंबर See, if answering and when you're asking, you ask the question to me. Don't talk among yourself. And whenever minister replies, please listen. Whatever you find wrong, you raise it after he finishes. Don't interfere in the middle. I will not allow. खंय गेला रे तुका तू करीत असता. प्रश्न विचारला मरे ते 30% स्पीकर सर सांग ना. कोविडान सगळे बंद असताना सर. हो घरा असताना 40 लाख टुरिस्ट आयले म्हणून मुख्यमंत्री सांगता मागीर एजन्सीयान कितें जाय सर अरे गरज ना देव आमकां गोंयचो साहेब लोकांक हाडटा हांगा स्पीकर तुजी सर गरज ना थंय राव स्पीकर दिगंबर, हांव सर सांगतो. हे स्क्रॅप करचे हे सगळे शोज सर. हे काय नाही सगळे गोलमाल हो दिगंबर सर हो गोलमाल फुल गोलमाल स्पीकर सर स्पीकर सर गोलमाल एकाच कडले ते सगळे कारण हो सगळे स्पीकर सर 4 वर्षांत 33 कोटी स्पीकर सर पण 33 टुरिझम कोटी रुपया स्पीकर सर टुरिझम 33 कोटी रुपया स्पीकर सर टुरिझम स्पीकर सर 33 कोटी रुपया म्हणजे आमच्या गोंयान सरप्राईज तुमकां न्यूज आसतली केपीएमजीन जेन्ना सर्वे केली 1,50,00,000 हो गोंयान टुरिस्ट आयलो नॅशनल आनी इंटरनॅशनल लेवलाचेर आयकून घ्या 1 कोटी आयलो 1,50,00,000 हे माझे विधानसभेत 2020 म्हणजे लास्ट इयर 2020 म्हणटा तो ना 2019 स्पीकर सर स्पीकर सर 1920 Speaker, sir. स्पीकर सर आयको सोदना मरे आयको सोदना स्पीकर सर लास्ट इयर तुमकां सांगता हांव लास्ट इयर जो
सर्वे केला केपीएमजी हे सर्वे रिपोर्ट 1,50,00,000 हो माझो रेकॉर्ड आहा थंय सारको असेंब्लीन उलयता 1,50,00,000 स्पीकर सर. नॅशनल लेवलाचेर चर्चेल एक मिनिट घे मार प्लीज एक मिनिट मागीर उलयता आज आम्ही टुरिझम पॉलिसी काडटात आज आम्ही टुरिझम प्लॅन येता आमचो हे कोणी केला बाबू आसगांवकर मंत्री असताना जाल्ले विदाउट पीआर एजन्सी 2 वर्सां काम केला ते आम्ही दाखवून दिला तुवें सांगल्या उपरांत ते हांवें करून दाखयलेलें आहा ही इव्हेंट करपाची गरज ना साफराज साहेब आसता आनी लोक येयीत आहा बिश्टे कित्याक पयशे म्हणटा तुमी कित्याक म्हणटा पयशे स्पीकर सर इव्हेंट करपाची गरज ना स्पीकर सर मातसो उलोवपा दी प्लीज तू उलयता म्हाका उलोवपा दी बोलल्या म्हणून इतले आयल्यात हांव कितें म्हणटा आज आख्खो संवसाराचो लोक धांवून येवपा सोदता गोंयांत इव्हेंट करपाची गरज ना बिश्टे पयशे काबार करूं नाका तुमी कोणे फेमस केला कोणे हेजे प्रमोशन मार्केटिंग केला गोंयचो अरे साहेब गोंय कितले तुझ्या टायमा कित्याक येवना कितलो कोण आयला तुझ्या टायमा अरे त्याचो काढू फिगर हॅलो मागीर आमचे स्पीकर सर बाबू आसगांवकर एक ल्हान बिझनेसमॅन जायत पण हांव जाणा की बाबा 15 लाख मोडल्याला 100 लाख येवपाक जाय म्हणून हे जाणा त्याच रितीन हांव काम करता स्पीकर सर आम्ही स्पीकर एक मिनिट ओके तयार केला क्वेश्चन नंबर 2 तयार केला आज तयार स्पीकर सर करता लास्ट हांव मायक कर तुझं सांग रे कायदे सगळे मागीर बस स्पीकर सर तू कितें अलाव करता हें हांव क्वेश्चन आय एम द पर्सन हू शुड आस्क आमी 30% घेता ते घेता भाशणूय दिता इतले 30% भाशण चड दिलें स्पीकर सर एक मरे एका पडते एका ते फॉर्मलीन जाय नंबर 2 पैसे करपाचे टू आस्क स्टार एलईडी लावपाची काय ना त्याने पहिली त्याने मिनिस्ट्री घेतली मिनिस्ट्री टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंगाचो मिनिस्ट्री असलेलो शिप लाईन ओडपा पैसे घेतालो तो आपण वाचना असतलो स्पीकर सर एक झाले स्पीकर सर आय एम फीड आन्सरिंग व्हाट आय हैव टू आन्सर आवाज कित्याक He's making allegation on the ministry. 1 minute. I'm answering, Speaker sir. आवाज कित्याक चडपाक Speaker sir, I'm answering. Speaker sir, I'm answering. Second thing is, when we say in the House that there was a shortage of oxygen, it casts a very bad image on the part on myself and on my Chief Minister on the government. So I think the member should correct himself. Factually, absolutely wrong. Speaker sir, I appreciate the efforts and the sentiments and the expressions of Dr. Vishwajit. पण जे जाला ते जाला. मॅटर इन दिस बरोबर उलय तर विश्वजित आमचे आसा रे, कोविड आसा. सेंटराचो अरे बाबा, म्हाका voter- स्पीकर सर आमचो आसा बेश्टे तेजेर काय हे करनाका त्यांचे पॉलिटिकल कितें उलोवपाचें उलोवं कोण इश्यू आसा कोण जो काम करता पळय तेजे डॉक्टर विश्वजित म्हणून आमचो कोविड सेंटराचो आमचो आसा स्पीकर सर स्पीकर सर Point of order, he cannot talk. मिनिस्टर इन वेटिंग पॉइंट ऑफ ऑर्डर कॅनॉट सांग खंयच्या पॉइंटार सांग खंयच्या रुलार सांग न्ही स्पीकर सर खंयच्या रुलार उलोवपाक सांगना म्हाका सांगचे हांव मागीर सांगता तो पळय सांगता पळय सिनियर मेंबर सांगता पळय खंयच्या रुलार म्हाका कोट करचो आनी मागीर सांगचे Mr. Movin Gudino, who is much more experienced legislative affairs, should intervene. Advise these people. And COVID everywhere. Speaker sir, COVID म्हणटा सामको तुमकां फायद्याक पडले लोक मेले GDP काबार जाली धंदो काबार जालो बीजेपीक फायद्याक पडले कित्याक जालो जाल्यार तुमचो फायदो तुमकां अशी सॉर्त लागल्या की कितले लोक मरू तुमची सॉर्त कशीच वचना तुमकां लागत हा सॉर्त म्हाका बाब निलेश काब्रालाक कसलें कंपल्शन आहा म्हाका डिस्टर्ब करपाक तें म्हाका कळना हांव एक मानतां की ताणेंय बी वॅक्सीन घेवचें ऐक रे तू दी बरं आता घेता हांव दी कॉन्फिडन्स आहा तू हांव दी म्हाका बसय स्पीकर सर माझे नाव घेतलं म्हणून उभं रावता स्पीकर सर माझे नाव घेतल्या उभं रावता स्पीकर सर म्हाका कॉन्फिडन्स आहा हांव आतांच घेवपाक रेडी आहा स्पीकर सर हेणे म्हाका सांगपाची गरज ना हेणे सांगपाची गरज ना स्पीकर सर म्हाका तो भितर आसतलो तेका ते पॉलिटिक्स करपाचें आसलें म्हाका ना स्पीकर सर हांव घेवपाक रेडी आतां हेणे सांगपाची गरज ना म्हाका स्पीकर सर बाब निलेश काब्रालाक खबर ना की असले खूब आवाज केल्यार आमी असोच स्विच ऑफ करतात
बोवाळ करून ताजो स्विच ऑफ कर ना करनाका स्पीकर सर माझे नाव घेणार सांग हो स्विच ऑफ केलो पण म्हाका किती फरक पडटा स्विच ऑन कर तोच स्विच ऑफ जातलो स्विच ऑफ करपाची सोय आसा पण तो स्विच ऑफ जातलो हेणे म्हाका सांगपाची गरज ना स्पीकर सर कितें ऑन करपाचें कितें ऑफ करपाचें स्पीकर सर वॅक्सिनां दिवची तूंय उलयतालो न्ही ऑन कॉंग्रेच्युलेशन ओनली स्पेशली ऑन कॉंग्रेच्युलेशन स्पीकर सर जे कॉंग्रेच्युलेशन मोशन पळयलां कोवीड वॅक्सिनाचेर बाब सुभाष तडकरान हांव ताका सपोर्ट करपाक उबो रावला पण कितें जालें जाणा एक कोळी व्हरपिता एक कोळी व्हरपाता हे भाशेन उरलेले सगळे म्हाका उलो दी स्पीकर सर पयलींचे कॅन्सल स्पीकर सर हांवें ऑलरेडी क्वेश्चन विचारला ज्या पद्दतीन क्वेश्चन विचारपाक जाय म्हाका दिसता हावजांतल्या सगळ्यांक म्हाका दिसता बरी नॉलेज आसा जाणून घेवपाचें म्हाका दिसता बाब विजयाक कितें म्हणचे दिसता तें जाय जाल्यार हांव शिकोवंक शकता हाव टू रेज द क्वेश्चन इन दीस हावस न्हू कितें म्हणलें नाही म्हाका शिकोवचोय पडटलो तुका हांव तुका शिकोवचोय पडटलो हांव सुरवातेक केल्ली आहा स्पीकर सर ह्या मेंबरान आपले पळोवचे दुसऱ्याचे पळोवचे न्हू ह्या फातोड्याच्या लोकांची खत करची ह्या मांद्र्याची तूं खत करूं नाका दयानंद सोपटे कापासाद आहा डोंट टेक टेक्शन ऑफ मांद्रे मिस्टर विजय सरदेसाय डोंट डिस्टर्ब मी तुका डिस्टर्ब करपाचो म्हाका रायट ना तुका स्पीकर सर मेंबराक कितें उलोवपाचें प्लीज सीट ताणें म्हाका डिस्टर्ब करचो न्हू अशें हांवें going on Don't pass comment, just sit. सर how can you address me स्पीकर how can you address me speaker sir this is a virus question what is a virus chalo how can you address me आमकां let him answer why माझ्या सारकेल्या ताच्याकून सिनियर मेंबर आहा ताका शिकोवपाची गरज ना Hold my legs. Just sit down. स्पीकर सर My request to members, don't interfere in other questions. question जायना बरं सोबत ना बरं question सोपचोय ना कारण इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहा दॅट डिपेंड्स ऑन मी very good नॉट बाय द मेंबर लायक यू very good स्पीकर सर आता पळयात we follow certain decorum in the house. याच बरोबर आयचो एपिसोड आमी हांगाच सोंपोवया आनी मेळुया फुडल्या आठवड्यान आयतारचे 7:30 and 9:30 प्रुडंट मिडियाचेर तुमचो कार्यक्रम घेवन जस्ट इमॅजिन पळोवंक विसरू नाका हसत रावा खेळत रावा हेल्दी रावा आनी युनायटेड रावा बरें रावा येता चल बरें बाय Just imagine. Just imagine. Just imagine.